प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वो विसवोर वोड 1 ते 6 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसतल्यो, पूण ज्या मनशां उदेशी ते वयतीत तांचें कोटा. ह्या ल्हानांतले एकल्याक पुर्यान ताणें भावार्थ सोडूंक ओडून व्हरचे आदीं तांकां गळ्याक दांत्याचे पॅड बांदून दोरयान उडयल्लीं जाल्यार तांकां ओदीक बरें जातो आसलें. सुत्राय दोरात, तुजो पेलो तुजेर चूक करीत तर ताका शिडकाय, आनी तो आपली चूक वळखून घेतीत जाल्यार ताका भोगोस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका भोगसूचो. भावार्थ आपोस्लांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांजवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटून वच आनी दोरयांत रिगून पाळां सोड. अशें ह्या मोरीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणोंक जातलें आनी तें तुमचें आयकतलें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू एकदम कोडी उतरां उलयता. जाणांक दुसऱ्यांचो भावार्थ पिड्यार कोत्ता. तो कितें म्हणटा पयले वडीन, भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसतल्योच. भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसतल्योच, पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतीत ताचें कोटा. ह्या ल्हानांतल्यान एकल्या पर्यंत तांणी भावार्थ सोडूंक ओदून व्हरचे आदीं तांकां गळ्याक दांताचें पॅड बांदून दोरयान उडयलीं जाल्यार तांकां ओदीक बरें जातलें आसलें. भाव भयणीनो, आमी चोत्रायन पयली वोड आनी दुसरी वोड वाचीत जाल्या आनी आमी खरेपणी नियाळ करीत जाल्यार जेजू म्हणटा भावार्थ सोडूंक दिवपाच्यो ताळण्यो येतल्योच. सगळ्यां बरोबर अशें घडटा. कित्याक आमी 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 ह्या संवसारांत आमचे कुडी प्रमाणे चलता. आमकां भावार्थान चलपाक आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक गरजेचें. आनी ताळण्यो येतल्योच, पूण जो कोण दुसऱ्यांक ताळण्यो दिता, म्हणजे जो कोण सैतानाचें आयकता आनी दुसऱ्यांक त्रास कोत्ता, दुसऱ्यांक पातक करपाक शिकयता, दुसऱ्यांक ताळण्यो हाडटा, जेजू म्हणटात ताका मरण फावो. ताका मरण फावो. तो म्हणटात दांताचें पेट ताका बांदून दोरयान उडयलो बरो. म्हणजे कितें, कोणाक आपल्या आपल्या कोणाक दांताचें पेड बांदून दवरलें जाल्यार दोरयान उडयलो जाल्यार तो वाचचो ना, तो मरतलो. म्हणून जेजू म्हणटा इतलीं कोडू उतरां, इतलीं रागाभरीत उतरां तो उलयता जो कोण दुसऱ्यांक ताळणी हाडटा, दुसऱ्यांक पातक करता. म्हणटच भाव भयणीनो, हीं उतरां जेजू उलयता जाल्यार वय आमी चुकतले हांव, आमी पातो करतले हांव, देव आमकां काकूत दाखयता, देव आमकां आपली कृपा दिता आनी ताजे वरवीं आमकां भोगसणे दिवन आतां आमचें मन आमी बदलता. आमी पातकान रावनात, कित्याक आतां आमी देवाचो मोग अणभवला म्हणून आतां आमी एक बरें जिवीत जिवंक चिंता. आमी खरेपणी जेजूच्या फाटल्यान जावन ताचें शीस जावंक सोदता. पूण जो कोण हें करिना पूण दुसऱ्यांक ताळणी घालता, दुसऱ्यांक त्रासान उडयता, दुसऱ्यांक पातक करपाक शिकयता, भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा ताका मरण फावो. कित्याक जो कोण ह्या ल्हानांतल्यान आपलो भावार्थ जो थोडो आसा तोय काबार करूंक सोदतात आनी तांकां ताळणी हाडूंक सोदतात, तांकां केन्नाच देव बरें करचो ना. तांकां तो मरण फावो कोत्तलो. देखून भाव भयणीनो, आयज आमी एक नियाळ करुया आनी पळोवया आमचें जिवीत आमी कशे भाशेन सारता. खूब लोक म्हणटा आमी इगोर्जेक वेता, आमी मिसाक वेता, आमी मागणें कोत्ता, आमी सगळें जें धर्माचें कोत्ता. पूण भाव भयणीनो, हें मीस जाल्या उपरांत आमी इगोर्जेक गेल्या उपरांत, आमी मागणें केल्या उपरांत आतां आमी कशे भाशेन जियेता,
कशे भाशेन कसलीं उतरां उलयता, कोणा बरोबर संबंद दवरता, कोणाक त्रासान उडयता, कोणाचें जिवीत पिड्यार कोत्ता, कोणाचें नांव पिड्यार कोत्ता, कोणाचेर आड उलयता, हें आमी आयज पळोवया. आनी खूब पाटी आमी चिंतिना की सैतान आमकां वापरता दुसऱ्यांक पातकान घालपाक. आमकां कोणाच्या कामान कसलोच इंट्रस्ट ना जाल्यार, आमकां कसलेंच थंयसर काम ना जाल्यार आमी थंयसर दुसऱ्यांच्या लोकांनी मेतर जावपाक गरजेचें न्हय. आमी एकल्याक आपलो संबंद देवाशी गोड करपाक आमी म्हणजे आदार करूंक जाय. पूण आमी ताळण्यो हाडून वा सैतानाक आमी सैतानाचें आयकून दुसऱ्यांक त्रासान उडोवंक हें देवाक मानूना. आनी असल्या लोकांक देव मरण फावो करता. देखून भाव भयणीनो, खूब लोक भुरगे जाणटे कोणूय जावं, आमी म्हणटा तो लोक बरो मनीस, ती मनशां बरीं, पूण आमी नोको तांच्या काळजान कितें आहा तें, आमी नोको कशे भाशेन तीं जियेतात तीं. पूण एक वस्त आमकां आयज जेजू कोडीत कोत्ता आनी सांगता, जो कोण दुसऱ्यांक पातकान बुडोवन दिता, दुसऱ्यांक त्रासान घालता, दुसऱ्यांक ताळणी हाडटा सैतानाच्या मजती वरवीं, तांकां देव मरण फावो करता. आनी आयज आमी चुकल्या जाल्यार देवाचें बोगसणें मागून आयज आमी जेजू कडेन येवन आमी खरेपणी आमच्या पातकांचें दूख भोगून आयज आमी खरेपणी एक बरें भावार्थीचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.